भाव भयणीनो, आयज भावार्थाच्या उमाळ्यांनी भरून संतोषान आनी कुशालकायेन भरून ही दबाची परब बागेवन फ्रांसीस शावेराची आमी समोर उमता. ह्या वर्साक ही परब किरींत, कित्याक ह्या वर्साक बागेवन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेची दाखोवणी जाता आनी चालू आसा. आनी आमचे फिरगोजेंत, आमच्या गांवांत, चिखलेच्या गांवांत ही परब आमकां किरींत, कित्याक बागेवन फ्रांसीस शावेर आमचो पात्रोन, पेट्रन ऑफ आवर पॅरीश. 400 वर्सां आदीं आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या वडिलांनी आमचो गांव बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या खाला आसचो, ताचे विणवणेन आमचो भावार्थ वाडचो, आमी उर्बेन भरची, आमी जेजूची नीज पाटलावदारां जावची, अशें मनान धरून आमच्या पुर्वजांनी आमी बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जावंक ताका आमचो पात्रोन करून दिलो. आनी 400 वर्सां आमचे पुर्वज बागेवन फ्रांसीस शावेरान परगटलेलो भावार्थ जियेले. आपल्या भावार्थाक ताणें गोवाय दिली. आमी तांची पिळगा आतांच्या काळार जियेता, भावार्थ फुडें व्हरता, भावार्थ परगट्टा. म्हाका कालच्या दिसाक फादर पिटर सांगतालो, गोंयांत पयली इगोर्ज बागेवन फ्रांसीस शावेराक जी भेटयली ती चिखलेची फिरगोज, ही इगोर्ज. म्हणजे आमकां अभिमान भोगूंक जाय, कुशालकाय भोगूंक जाय. ह्या अभिमाना बरोबर आमकां जबाबदारी बी आसा. अभिमान बोल्लोच इतलेंच ना, ताचे बरोबर आमची मोठी जबाबदारी धर्म परगटपाची जबाबदारी. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज ही दोबाची परब समोर उमतना हे परबेचेर आमी नदर मारता तेन्ना, बागेवन फ्रांसीस शावेराचेर नदर मारता तेन्ना कसलें जिवीत जियोंक देव आमकां आपयता, कसलीं पावलां मारूंक देव आमकां आपयता. बागेवन फ्रांसीस शावेर आमचो अभिमान, गोंयकारांचो अभिमान. गोंयचो साहेब आपुरबायेन मोगान आमी ताका म्हणटा. आनी आमी अशें सत मानता, गोंय देव निवारता, कित्याक गोंयचो साहेब आमच्या गोंयांत जियेता. हें आमी सत मानता. आमच्या गोंयकारांच्या तोंडांतल्यान हें भायर सरता, गोंयचो साहेब आसो मेरेन आमकां कांयच वायट जावचें ना, देव आमकां राखतलो, हो आमचो भावार्थ. पूण भाव भयणीनो, दुसऱ्या वद्दान बी आमी चिंतूंक जाय, गोंयचो साहेब आनी गोंयच्या साहेबा वरवीं देव तर आमकां राखता, सांबाळटा, आमचें जिवीत ताचे सारकें जावंक नाका काय. फक्त आमी अभिमान भोगतेले, अभिमानान भरतेले आनी अशेंच आमी म्हणत रावतले आनी आमचें जिवीत आमी आमकां जाय ते भाशेन जियेतले काय. आनी असलें जिवीत भाव भयणीनो, बागेवन फ्रांसीस जेन्ना पळयता आमचें सवें, तो कुशाल जाता काय, देव कुशाल जाता काय, अशें बी भाव भयणीनो आमकांच आमी प्रश्न करपाक जाय. ताचेर नदर मारतना म्हज्या मनांत आयज 3 वस्तू येतात. हे दिसांनी 40 आनी 5 दीस आदल्या गोंयांत हे 40 आनी 5 दिसांची यात्रा जी चलता, गेल्लीं 9 दीस आमी नोवेना समोर उमल्यांत. जायतो आत्मीक नियाळ, देवाच्या उतराचेर नियाळ, जायत्या प्रश्नाक आमी जबाब दिवंक जाय. 400 वर्सां चिखलेची पवित्र सभा बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या खाला आसून कसलीं फळां आमी दिल्यांत, भावार्थाची कसलीं फळां आमी दिल्यांत, कसलीं फळां आमी दिवंक सोदता.
बागेवन फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयांत ताची पवित्र कूड आसा. कसली फळां आतांची पिळगा गोंयांत दिता भावार्थाची. कसली फळां दिवंक तो आमकां आपयता आनी रावता. भाव भयणीनो, पयलें म्हज्या मनांत येता जेन्ना बागेवन फ्रांसीस शावेराचेर आमी नदर मारता. सेंट फ्रांसीस झेवियर इज अ ब्लेसिंग फॉर अस. तो आमकां देवाचें बेसांव. इज ब्लेसिंग फॉर अस. ताच्या जिवितांत आनी ताच्या मरणांत तो आमकां ब्लेसिंग, आशिर्वाद आनी बेसांव तो आमकां जालो. भाव भयणीनो, आयज आमी ताका इतलो मान दिता. ताचो आमकां अभिमान, कित्याक ताचें पावल गोंयांत पडलें आनी देवाची कृपा आमकां गोंयांत फावो जाली. न्हूच ताच्या जिवितांत पूण ताच्या मरणांत ही कृपा अदिकूच देवाची आमकां फावो जाली आनी जायत आसा. इज अ ब्लेसिंग फॉर अस. भाव भयणीनो, हांव आदल्या गोंयांत आसा देखून हे दिसांनी हांव पळयता उर्पोजिनी लोक येता. द वर्ल्ड इज कमिंग टू सी द सेंट. इतलो लोक गोंयांत येवप म्हणजे आमकां ब्लेसिंग. पूण कोणा खातीर येता? बागेवन फ्रांसीस शावेरा खातीर येता. आनी जिवो आसतना आनी मरणांत तो जेजूक परगोटीत आसा. ताचें एकूच कार्य, जेजूक परगोटपाचें कार्य. ही बिकेम अँड ही इज ब्लेसिंग फॉर अस. आनी देखून पयली वस्त आमी ताचेर नदर मारता तेन्ना भाव भयणीनो, हांव एक ब्लेसिंग जावंक, हांव दुसऱ्यांक एक बेसांव जावंक, आय हॅव टू बिकम अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स. ताचेर नदर मारता तेन्ना म्हाकाय बी दिसपाक जाय आनी म्हाकाय बी एक खात्री मेळपाक जाय. आय कॅन बिकम अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स. गॉड्स ब्लेसिंग. एक मनीस जो संवसारांत येता तो मनीस देवाचो आशिर्वाद घेवन येता. एक मनीस हो संवसार सोडून वेता, देवाचो आशिर्वाद आमकां दवरून वेता. आनी हांव म्हज्या कुटुंबाक, म्हजे फिरगोजेक, म्हजे समुदायाक जूंय जूंय हांव वावुरतां, जूंय जूंय हांव आसां, आय हॅव टू बिकम ब्लेसिंग फॉर अदर्स. म्हज्या स्वभावान, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या उतरांत, म्हज्या करण्यांत दुसऱ्यांक हांव आशिर्वादाचो जावंक जाय. दुसऱ्यांक तर हांव वायट हाडटा तसलो जालो, हांव जेजूच्या सा फ्रांसीस शावेराच्या पावलांनी जियेना. सोबीत ती पावलां जी देवाचो संदेश हाडटात आनी देवाची कृपा हाडटात. आनी देखून म्हज्या पावल जंय पडटा थंय देवाचो आशिर्वाद आसूंक जाय आनी मेळूंक जाय. भाव भयणीनो, सम पीपल लूक फॉर ब्युटिफूल प्लेसीस, बट सम पीपल मेक द प्लेस ब्युटिफूल वेर एवर दे गो. आनी आमचें जावंक जाय तो दुसरो भाग. वेर एवर आय गो, आय बिकम अ ब्लेसिंग. वेर एवर आय गो, आय ब्रिंग जॉय अँड हॅपिनस. आनी बागेवन फ्रांसीस शावेरान तें केलें. दुसरी वस्त भाव भयणीनो जी म्हज्या मनांत येता जेन्ना बागेवन फ्रांसीस शावेराचेर आमी नदर मारता, प्रेयर अँड पेनन्स. प्रेयर अँड पेनन्स. आनी तोच हो संदेश दिता. कोणाक तर बागेवन जावंक जाय ताणें मागणें आनी धणवण करपाक जाय. प्रेयर अँड पेनन्स. तो म्हणटा दिसा 2 P's. हाचेर आमचें पवित्रपण आसा म्हणटा तो. हाचेर आमचें बागेवनपण आसा. प्रेयर अँड पेनन्स. भाव भयणीनो, आयज अशी आमी आमच्या जिविताचेर तर नदर मारीत, मागणेचें जिवीत अशें उणें उणें जाता तें दिसून येता. वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड. डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड. आनी मागणें कोत्तात तें पासून भाव भयणीनो तें खरें काळजांतल्यान जायना. देवा कडेन संबंद बांदपाचें जायना. केन्ना केन्ना तें वयल्या वयर जाता,
केन्ना केन्ना मागणें बर्डन, ओय मिसा कोसोंक जाय, आयज उठोंक जाय, बर्डन अशें जाता. खंयच्या मिसाक वचपाचें, कोण मिस कोत्तलो काय आयज ते मिसाक वचपाचें, धाकटें जाल्यार पुरो सायबा तें बर्डन मागणें. आयज भाव भयणीनो, अशीं आवय बापूय, अशीं जाणटीं घरांत आयज उद्गारतात, फादर टेस्ट करूंक कोण येयना म्हणटात, कोणाक नाका आयज टेस्ट करूंक घरांत. अभिमान आमकां बागेवन फ्रांसीस शावेराचो, पूण ताचो संदेश मागणी तें करूंक आमी सोदिना. भाव भयणीनो, आयज कुटुंबांनी देव उणो जायत आसा. गॉड इज बिकमिंग लेस इन आवर फॅमिली. Satan is growing. When God becomes less, Satan takes place. He grows. आणि आमी पळयता, तो जेन्ना वाडटा ताचे बरोबर ताच्या कर्तुत्वांनी आमी वाडटा. जेन्ना देव आमच्या घराब्यांनी वाडटा, आमी देवाच्या करण्यांनी वाडटा. केन्ना केन्ना आमची ब्युटिफूल हावजीस एंड होम्स एंड फॅमिलीज, हांव आयज कोणाच्या घरांत भितर सरता तेन्ना सो ब्युटिफूल फॅमिलीज, सो ब्युटिफूल हावजीस, व्हडले व्हडले बांगले निटयल्ले. इज देर गॉड इन दोज ब्युटिफूल हावजीस? इज देर गॉड? भाव भयणीनो, आयज ही परब करतना एक गंभीरतायेन चिंतूंक जाय. Christian families are families of prayer. Devoid of prayer, we are nowhere, we are lost. आणि ते पासत भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबाचो धर्मीक जिवीत, भावार्थाचें जिवीत मागण्यांतल्यान सुरू जाता, मागण्यांतल्यान सोंपता. आणि ते पासत आयज ताचेर नदर मारता आसतना भाव भयणीनो, आमी हो संदेश तो दिता, मागणी. मागणी खासगी जिवितान, कुटुंबीक जिवितान पवित्र मिसाची भेट, संस्कार जे आमी समोर रमता ते सगळे नीस खऱ्या मनान आनी भावार्थान करूं. भाव भयणीनो, आयज गॉड इज बिकम कन्विनियंट गॉड. कन्विनियंट गॉड. गरजेक पडटा तेन्ना देव जाय. केन्ना केन्ना भाव भयणी आमी गरजेक पडटा तेन्ना खंयच्या इश्टाशी वेता, गरज मागता, अशें कोण पावल्यार पुरो म्हणून मागता. And sometimes even our friends are convenient friends, only at the point of our need. Convenient God. God has become optional. जाय तेन्नाच. आयज आमची फिलॉसॉफी, थियोलॉजी अशी कन्विनियंट थियोलॉजी, कन्विनियंट फिलॉसॉफी, कन्विनियंट गॉड. आवर थिंकींग ऑल्सो कन्विनियंट. जाय तितलेंच चिंतप, बऱ्याक पडटा तसलेंच चिंतप, ताच्या भायर आनी चिंतप ना, अशें बी जाल्लें आहा भाव भयणीनो आयज. आनी ते पासत हो संदेश मागण्याचो एंड पेनन्स म्हणटा तो, दणवण करप. भाव भयणीनो, जेजूच शुवर्तमानान सांगता, मागणे आनी दणवण ना, वायटाचेर जैत व्हरूंक भोव कठीण. आनी भोव कठीणूच न्हू, कठीणूच तें, इम्पॉसिबल. पातोक आयज वाडटा, दणवण ना, प्राचीत ना, पेनन्स ना, आनी ते पासत पातोक वाडत आसा. नो कंट्रोल ओवर सीन. भाव भयणीनो, आदी लोक दणवण करतालो पातकाचेर जैत व्हरूंक. देर वॉज पेनन्स. उपास करतालेत, मागणे करतालेत, जायत्यो वस्तू करतालेत टू ओवरकम सीन एंड इवल. आयज भाव भयणीनो, दणवण करपाचें नांवूच ना. देर इज नो द वर्ड पेनन्स deleted from the dictionary. आता आदल्या गोंयान पासून आमी सांव फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेचो उमो घेवंक येता.
पवित्र सभेन उलो मारलो, डू पेनन्स, पिलग्रिमेज, प्रे. लोक एक एक पावटी थिंगा येवन सोंपेपणां सोदतात, इजी. आमकां संवय जाल्या न्हू, आमकां लॉंग वे घेवपाक नाका, शॉर्टकट जाय सगळे कडेन. कित्याक जे आमी सरकारी ऑफिसांनी कोत्ता, हूंय हूंय वयता आनी पयशे दिवन कामां करून काडटा, तशें थोडी जाण थिंगाय बी हेतूंतल्यान भितर सरूंक सोदतात. कित्याक पेनन्स म्हणलेलें नाका, धणवण म्हणलेली नाका, पासेस ना आमकां. नो पेशन्स टुडे. फास्ट 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 वस्तू जावंक जाय, फास्ट फास्ट आमी रांदता, फास्ट फास्ट बी जेयता, फास्ट फास्ट जावपाक जाय सगळें. केन्ना केन्ना हांव चिंतता, कोणाक तर अशें परवानगी दिली टू ब्रिंग द कार रायट इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टर, हिंगा पासून पार्किंग करून लोक मिसाक रावतलो. चलोंक नाका लोकांक. यू वॉन्ट टू वॉक. नो पेनन्स. देखून भाव भयणीनो, आयज आमकां बागेवन फ्रांसीस शावेर प्रेयर, पेनन्स, 2 P's, very essential, important for our spiritual growth, to be holy, to be saint, to be saint. आनी आमी सगळ्यांनी ताचे भाशेन बागेवन जावपाचो आवंडो सांबाळूंक जाय. आनी तिसरी वस्त भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ताचेर नदर मारता, आयची दोनूय वाचपां आमकां उगडास करतात, पोरगोटणार जावंक. पोरगोटणार, प्रोक्लेमर्स ऑफ होप, ऑफ गुड न्यूज. आनी भाव भयणीनो, हें कार्य आमकां बावतिस्मांतान दिलां. बावतिस्मांतान, तें आयच्याच वर्साक न्हय. पोरगोटणार म्हणून आमी ह्या वर्साक हो विशय घेतला आयच्या शिवर्तमानांतलो. तो विशय हेच वर्साक न्हय, तो आमचे जिवीतभर बावतिस्मान तो आमकां फावो जाला. हें कार्य, हें मिसांव, हें आपोवणी पोरगोटणार जावंक. आनी पोरगोटणार भाव भयणीनो, बोबाट मारून जावपाची गरज ना, उतरांनी जावपाची गरज ना, स्वभावान, ओगेपणान, कोरण्यांनी आमी जेजूक पोरगोटूंक जाय. पयल्या वाचपान भाव भयणीनो, जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. आनी जेरेमियास प्रवाद्याक देवान आवयच्या कुसव्यांतान संस्कारलो प्रवादी जावंक. ल्हान पिरायेर ताका प्रवादी जावंक आपयलो आनी तो भियेलो. हे वरिश्ट परजेशी हांव वचून तांचे पातोक तांच्या तोंडार कसो मारतलो. आनी देवान ताका सांगलें, हांवें तुका वेंचून काडला, म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतलो, वच ते परजेक तांची पातकां सांग. भाव भयणीनो, आमचें कार्य, आमचें पोरगोटप सोत, नीत. आयज भाव भयणीनो, इज सो वेरी डिफिकल्ट टू फायंड ट्रूथ, सो वेरी डिफिकल्ट. कोण सोत उलयता, कोण फोट उलयता, कोण सोत केन्ना उलयता आनी केन्ना फोट उलयतलो आमी नकोच. जेजूचें कार्य, जेरेमियासाचें कार्य सोत उलोवंक, नीत हाडूंक. आमी तर स्वताची नितीची मनशां जायनात. जो अभिमान आमकां बागेवन फ्रांसीस शावेरान हाडलेलो तो आमी इबाडटात. त्या अभिमानाचे आमी भागीदारां जायनात. आमी तर क्रिस्तांव, आमी वेगळीं जावन दाखोवंक जाय. हांव सद्दां सांगता, इफ वी आर क्रिस्टियन्स, वी नीड टू बी युनीक पीपल. We can't be like others. We need to give something new. What newness and uniqueness we are going to give is, I will show that I am the disciple of Jesus. I speak the truth. I give witness to justice. हे दोन भाव भयणीनो, ही दोन तत्वां तर आमच्या जिवितांत नाच. आमचे मदें वेगळेपण म्हणटा तें नाच. People have to recognize us as people of truth, as people who are just,
आनी आयज गोंयांत आमचे प्रेझन्स, द प्रेझन्स ऑफ द चर्च, द प्रेझन्स ऑफ क्रिस्टियन्स इन गोवा कंपॅरेटिवली रेस्ट ऑफ आवर नेशन आमी चड संख्येंत आहा. हिंगासान तो संदेश वचपाक जाय, हिंगासान तो विटनस वचपाक जाय की क्रिस्तांव मनीस स्वताचो नितीचो मनीस. बाय आवर नेचर, बाय आवर फेथ and by truth and witness to justice, people should recognize this man is the follower, disciple of Jesus. ना जाल्यार भाव भयणीनो, आमी पोरबो करतले, नोवेना करतले, सगळें करतले, पूण गरजेचें तें सोडून दितले. गरजेचें तें ह्यो 3 वस्तू आयज भाव भयणीनो काळजा मनान दवरून जो शू वर्तमानान जेजूचो संदेश आसा सगळ्या संवसाराक वचून बरी खबर परगटूंक. आनी बरी खबर म्हणल्यार जेजूची तत्वां परगटप आनी जियोवप. आनी जेजूची 2 म्हत्वाची सोरोन आसलेलीं तत्वां म्हणटात तीं सत आनी नीत. भाग्योन फ्रांसीस शावेर हें नितीचें आनी स्वताचें जिवीत आनी भावार्थ घेवन आमकां आयलो. ताच्या पावलांनी चलून आमी जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत हे आल्तारेर येतलो जेजू आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ दिवं म्हूण बापा लागीं मागुया.